हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हात तुमकां सगळ्यांक येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हात दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी नियाळ तुमच्या मेरेन पावयता। आयच्या दिसा खंयच्यो खंयच्यो घडणुको घडल्या त्यो आमच्या सब एडिटर्स आनी एंकर्सा कडल्यान जाणून घेवया। सगळ्यान पयलीं या डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हांच्या कडेन आनी तांच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स। विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाक फाल्यांच्यान सुरवात जाता आणि हे जे अधिवेशन आहा ते सुमार 18 दीस चलतले आणि वेगवेगळ्या विशयांचेर हे फावट चर्चा जातले। हे फावट म्हत्वाचे विशय जे गाजतले ते एक सविस्तर तुमकां सांगता। म्हत्वाचे विशय आहा जे आसगांवचे जे घर मोडलेले ते पूजा शर्माचे प्रकरण, दुसरे कला अकादमी, TCPचो विशय आणि हेर बारीक सारीक विशय आहात, पूण हे म्हत्वाचे विशय आसात आणि हे विशया वयल्यान विरोधक सरकाराचे तुटून पडटले आणि हे 18 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन बरेच गाजतलेशें दिसून येता। सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळयात। सुशांत सरान आमकां एक म्हत्वाची अपडेट दिलेली आहा। फुडें आमी सब एडिटर उत्तेजा कडेन आनी उत्तेजा कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे म्हत्वाचे अपडेट्स। आयज म्हटल्यार काल शेनवारा राती फोंड्या वाठारांत 2 चोरयो जाले। 2 घरां चोरांनी फोडली। एक म्हळ्यार श्रीधर कुलकर्णी हांचें घर चोरांनी काल फोडले। ते खंय गोंया भायर गेल्ले एका लग्ना निमतान उबळी आसले आनी तेन्ना तांच्या घरांतली 4 आलमारी फोडून भितरले जे रक्कम आनी भांगराच्यो वस्ती आसल्यो त्यो फारायले। तशीच दुसरी घडणूक फोंड्यानूच जाल्ली आसा, ती म्हळ्यार इम्रान नांवाच्या व्यक्तीच्या जी घराची बंद रूम आसलो तोय फोडलो आनी तातूंतल्यान जे भांगराच्यो वस्ती आनी रोख रक्कम मेळून सुमार 2.5 लाखांचो मुद्देमाल फारायलो। आनी दुसरी बातमी म्हळ्यार आयज कुर्टी खांडेपारची ग्रामसभा वेगवेगळ्या विशय वयल्यान ग्रामसभा जाली आनी ह्या ग्रामसभेत जे कुर्टी खांडेपार वाठारात जे CCTV कॅमेरा बसयले ते खंय उण्या दर्जाचे बसयले कंत्राटदारान आनी त्या संबंदीत कंत्राटदाराचेर कारवाय करपाचो ह्या ग्रामसभेत तांच्यांनी थाराव पास केल्लो आसा। तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळयात। आनीक एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार दिवचले आयज दिवचलच्या पिळगांव वाठारान आयज पिळगांव पंचायतीन ग्रामसभा जाली। ह्या ग्रामसभेत पिळगांव ते सारमनस ह्या मार्गाचेर खण येरादारी चालू आसा, ती खण येरादारी बंद करची अशी थळाव्यांनी ह्या ग्रामसभेत मागणी केल्या। फुडें वचूया न्यूज एंकर दिप्ती कडेन आनी दिप्ती कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे म्हत्वाचे अपडेट्स। कुट्टरे लेप्टसी हॉस्पिटला लागसार मसणबोळीच्या विशया वयल्यान कुट्टरेची जी ग्रामसभा आसा ती बरीच तापली। तांकां कॉमन बरियल ग्राउंड जो आसा तो नाका ह्या विरोधात सगळे थळावे उलयले। तशेंच ह्या ग्रामसभेत रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवचो असो थारावूय पास जाल्लो आसा। तशेंच आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार ह्याच ग्रामसभेत आमदार थळावो आमदार जो आसा आलेक्स रेजिनाल्ड तशेंच मोरेनो रिबेलो हांच्या मदीं बरेच पेटले। सो ह्यो दोनूय तुमकां बातम्यो गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो। दिप्तीन आमकां म्हत्वाची अपडेट दिल्ली आसा। फुडें वचूया आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन आनी संजना कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे अपडेट्स। पेडण्यागिरी आजोबा देवळांत आयज चोरी जाली। ही जी चोरी जाल्या ती चोरान फंडपेटी फोडून 1.5 लाखांचे सुमार पयशे फारावन व्हेल्ले आसा। पुलिसांक म्हायती मेळटकीर पुलीस थळार पावून तांच्यांनी चोराचो सोद सुरू केला। दुसरी बातमी आसा ती आयज कळंगुट्टे ग्रामसभा जाली। गोवा टुरिजम प्रमोशन मॅनेजमेंट एंड रेग्युलेशन 2024 हे बील जे आसा ते त्या विधेयक त्या हेजेर मुख्य चर्चा जाली आनी त्या विधेयकाक कळंगुटकारांनी विरोध केला
आनी हे जे विधेयक आसा ते गांवांतल्या पर्यटन उद्देगाक हानिकारक थारतले म्हूण थळाव्यांनी हो हे इशू मांडिल्लो आसा. तशेंच आनिकूय हे विशीं चर्चा जाली. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती नॅशनल, ते म्हणजे अमेरिकेंतल्या आदले अध्यक्ष आनी रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प हांचेर आयज हल्लो जालो. ते अमेरिकेच्या अध्यक्ष वेंचणुकेचे फाटभुंयेर पेनसिल्व्हेनियान प्रचार रॅली वेळार उलयताले. त्या वेळार तांचेर हो हल्लो जालो. रॅली वेळार गुळयांचो आवाज आयिल्ल्यान ताणें ते जी हे आसता ती गुळी तेज्या काना वयल्यान सायडीच्यान गेल्ल्यान ते बँड जाले म्हणून ते साल्वार जाले. उपरांत तांचे सिक्रेट सर्वीस आनी ट्रम्पच्या कार्यालयांतल्यान अशी म्हायती मेळ्ळ्या की ते सद्या सेफ आसा. ह्यो ज्यो आमचे सब एडिटर्स आनी एंकर्सांनी तुमकां बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक विसरूं नाकात. तशेंच आनीकय म्हत्वाच्या अपडेट्सा खातीर गोमंतक TV पळयात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकर सयत हांव ऐश्वर्या केरकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा. तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सा खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.